जन सहयोग से और जन सहयोग के श्रम से श्रमदान इस मकान का निर्माण किया है। इस मकान में सभी के सामूहिक प्रयास से 1 रुपया कुछ ज़्यादा पैसा दिया, 1 दिन का श्रम दान किया। ऐसे सामूहिक प्रयासों से ये भवन का निर्माण हुआ और आज हरीशचंद्र नायक जी के को ये मकान की चाबियां दी जा रही है। इनके परिवार में विकलांग बेटे हैं, बेटियां हैं, पत्नी है जिनको चलने में दिक्कत आती है। मैं इसके लिए विधानसभा के अध्यक्ष रमेश तावड़ जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किस तरीके से एक कार्य योजना बनाई जिसमें सबका श्रम भी लगा हो, सबका पसीना लगा हो, पसीने और सबके धन से, किसी एक सेठ से नहीं, CSR से नहीं, सबके 1-1 रुपया कुछ पैसे के सहयोग से ये इनका सपना पूरा हुआ। आज म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता, गर्व दिसता की म्हजोच गर्व न्ही, म्हज्या कार्यकर्त्याचो गर्व दिसता, अभिमान दिसता। ज्या कार्यकर्त्यांनी जेन्ना की घरा कडेन एक फातोर सुद्दां उखललें नासतलें, एक पिकास घेवन नासलें, अशा तरेच्या कार्यकर्त्यांनी स्वताक येवन जे आसा न्ही चिरी उखल्ले, स्वताक येवन जे आसा न्ही श्रम केले आनी ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आसा न्ही आज काणकोण मतदारसंघाक 20 घरां बांदपाचें काम आज फाटल्या 2.5 म्हयन्यांतल्यान पूर्ण जाता। वीस घरां कंप्लीट जाता आसतना, आज चावी दिता आसतना, हो समारंभ आयोजित करता आसतना अक्षरशः मन भरून येता। म्हणजे खंयच्या शब्दान बाबा ह्या सगळ्या गोष्टी संदर्भात तो वहापो करचो ते म्हाकाय कळना। आनी त्यामुळे एक गजाल हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, म्हजे सारको एक भारतीय जनता पक्षाचो एक सामान्य कार्यकर्तो आनी ज्या पक्षाची शिकवण आसा, श्यामाप्रसाद मुखर्जी दीनदयाळ उपाध्याय ज्या वेळाचेर पक्षाचो सदस्य जालो आनी गेली अखंडपणे 20-22 वर्सां काम करता आसतना पक्षाचें तत्वज्ञान जें आसा, पक्षाचें मूळ तत्व जें आसा, अंत्योदय तत्वाचेर काम करपाची शिकवण जी आसा ती आमकां सतत पक्षाच्या ह्या ज्येष्ठ नेत्यांनी आमचे समोर घालून दिली। आनी तेंच तत्व फुडें व्हरता आसतना आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी के अंत्योदय तत्वाचे काम करता आसतना आत्मनिर्भर भारत म्हणजे देशांतलो प्रत्येक नागरीक जो आसा तो आत्मनिर्भर कसो, तो स्वयंपूर्ण कसो जातलो आनी जो मनीस झपाट्यान जो आसा दीस रात म्हळ्यार 18-19 तास काम करता, ही आमी सबंद देशाची जनता पळयता। आज आमकां ताज्या पयलीं आमकां याद जाता ती मनोहरभाई पर्रीकरांची, की ताज्याच आमी तालमींतल्यान आमी हे सगळे धडे शिकत आयले, काम करत आयले। पण अखंडपणे काम करपाची, एखादो कार्यकर्तो जर काम करपाचें आसा जर जायत जाल्यार ताका साथ दिवपाची, ही शिकवण ताणें दिल्ली कारणान जे म्हजे सारको कार्यकर्तो आसा आज सक्षमपणे सामाजीक क्षेत्रांत उबो जाल्लो आसा ती म्हाका याद जाता। आज आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत स्वयंपूर्ण गोंय हो एक ध्यास घेवन जो आसा अखंडपणे मासा 15-18 तास काम करपाचें काम करता आनी त्या वेळाचेर म्हाका दिसता म्हज्या सारको एक सामान्य कार्यकर्तो जाल्यार म्हजी भुमिका कितें ह्या सगळ्या काम करपा खातीर, जाल्यार आमची भुमिका करता आसतना म्हाका याद जाता ती की ज्या परिस्थितीन हांव आयलो म्हणजे समाजाचे सगळे फेजीस हांवें पळयला। म्हणजे एखाद्या गांवांतली परिस्थिती, गरिबीची परिस्थिती, सामान्य लोकांची परिस्थिती, ह्या प्रत्येक हालाकीच्या परिस्थितींतल्यान प्रत्येक मनशाची जाणीव असले कारणान जी आसा ही परिस्थिती आज ह्या सभापती पोस्टार आसतना ते दीस आनी आयचे हे दीस
आनी जर हांवें जर कितें जर वेगळी कल्पना काडली ना आसत जर जायत, म्हज्या सत्तेचो हांगा गोंयाक सत्ता आसा, केंद्राक सत्ता आसा, आनी ह्या सत्तेचो सारको उपयोग केलो ना आसत जर जायत न्ही, म्हजे इतलो करवंट कोण आसूंक शकना, ही म्हजी स्वताची भुमिका. आनी तातूंतल्यानच कल्पना आयलें की आमी एक सतत चिंतन करतले की आज केंद्राक सत्ता आसा, गोंयाक सत्ता आसा, पावर आसतना सुद्दां आज गोंय 60 वर्सां जावन स्वतंत्र जावन सुद्दां, देश 75 वर्सां स्वतंत्र जावन सुद्दां आज देशाची एखादो सामान्य मनीस हवालादीन आसत जर जायत, ताची जबाबदारी आमी राजकारणी घेवपाक जाय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांवें विचार केलो, आनी हांवें एकट्यान विचार केलो म्हण जायना तो. हांव चिंतन खूब करता, एखादो मनीस खूब विचार करता, पूण खूब विचार केलो म्हण ताका फळ मेळना, ताका यश येना. ताका म्हाका दिसता की टाळी 2 हातान वाजपाक जाय आसता, आनी ती टाळी जर सारकी वाजपाक लागली जर जायत, म्हणजे म्हजे आनी सरकाराचें जर गमक जर एक वाजपाक लागली जर जायत, ती म्हजे आनी मुख्यमंत्र्याचें सुत्र जर एक जर वाजूंक लागलें जर जायत, पार्टीचें म्हजें जर सुत्र वाजूंक लागलें जर जायत, सामान्य जनतान म्हागे सुत्र वाजूंक लागलें जर जायत, कार्यकर्त्यान म्हाजी दोगांची टाळी वाजूंक शकले जर जायत, जाल्यार आमकां अशक्य अशें कितें आसा. हाजें चिंतन आमी सगळ्यांनी कार्यकर्त्यांनी केलें, आनी आमी एक थारायलें सगळ्या कार्यकर्त्यांनी. प्रायोगीक तत्वाचेर सुद्दां आमी केलें जाल्यार म्हज्या आमच्या मतदारसंघामध्ये फुडल्या 5 वर्सां भितर एकही मनीस जो आसा न्ही, तो निराश हातांत ज्याच्या तकलेचेर छप्पर ना अशा तरेचो शपथ आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी घेतलेलो आसा. भावानो, हें सगळें करता आसतना आमचें क्रिटिसिजम जाता, जावं दी कांय हरकत ना, कारण आमी ही घर बांदता आसतना कोणें मत मारला हाजोय विचार करूंक ना. कारण समजा आज जर आमी जर अर्दफोणाच्या घरां गेले जर जायत न्ही, तें घर कोणाक मत मारतलें ती मानसिकता ताजी नाच आसत जर जायत, अशा तरेच्यो हवालादीन हताश जाल्ले मनीस जर आसत जर जायत, जो पूर्णपणे शुन्य अवस्था जाल्लो आसत जर जायत न्ही, जाल्यार तो शुन्य अवस्थेंत आसला आसत जायत, ताची जबाबदारी आमची. आनी ताका जर 1000-2000 दिवन जर कोण मत जर विकत घेता आसत जर जायत न्ही, जाल्यार ती दुर्दैवी परिस्थिती. आनी ती दुर्दैवी परिस्थिती किमान म्हज्या काणकोणच्या भावाचेर, खंयच्याच भावाचेर आनी भयणीचेर येवची न्ही, हाजो प्रारंभ आमी करपाक जाय. चलो म्हणून सांगलें, आमी कोणी मत मारला हाजोय विचार करचो न्ही. आमी जर त्या गजालीचेर विचार करता, आमी जनाचोय विचार करतना, आमी विकासाचोय विचार करतना. ते आमचेच भाव आज जरी ते बडबडले आसत जर जायत न्ही, तांची विचारसरणी इतली जर शुद्र आसत जर जायत न्ही, ते आमचे भाव तांकांय बरोबर आमी घेवन वता. कारण ती शिकवण जी आसा आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या तत्वज्ञानान आमकां दिल्ली आसा. त्यामुळे आमकां काय आमी हत्ती भाशेन चलत रावपाचें, कोण कितें म्हणटा हाजे. आमी जर प्रामाणीक आमच्या कामाशी प्रामाणीक आसत जर जायत जाल्यार आमी कोण विरोधक विचार करता हाका येवपाची गरज ना. त्यामुळे हांव चड उलयनासतना हांव सांगपाक सोदतां, हें सगळें काम जें आसा न्ही कार्यकर्त्यांच्या, म्हणजे म्हाका दिसता अशा शेकड्यांनी कार्यकर्ते आसतले ज्याणे घरा कडेन एक कुदळ सुद्दां हातांत घेतली उरची ना, एक सादें फावडो सुद्दां हातांत घेतलो ना. ह्या श्रमदानाच्या परिस्थितीक म्हाका दिसता कितल्याशाच शेकड्यांनी कार्यकर्त्यांनी ज्याणे कुदळ घेवना, ज्याणे चिरो हातांत घेवना, ताका लेबर बाकी सगळें माना ताका आफोन काम करपाक तयार आसा, तांणी 50-100 अशे आमचे सरपंच पंच बाकी सगळ्या ऑफिसर आसून सुद्दां त्या कार्यकर्त्यांनी तकलेर चिरो घेतलेलो आसा. अशा तरेचे भाग्य म्हजे वाट्याक जें आयलां तशें वाटें कोणाक येवचें ना, मेळचें ना, म्हणून हांव भाग्यवान समजता. आनी अशे ताकदीचे कार्यकर्ते आसत जर जायत जाल्यार आमकां कितें अशक्य आसा, आमकां कांय अशक्य ना. त्यामुळे हांव सगळ्या म्हज्या कार्यकर्त्यांक हांव सॅल्यूट मारतां. अशाच तरेचे एक धडो आमी घालून दिवया. हांव 1 आनी 2 न्ही, अशा सगळ्या असंख्य शेकड्यांनी कार्यकर्त्यां मध्ये. दोतोर, तुजी जर आमी साथ आसत जर जायत न्ही, वा आमी जादू करपाची धमक आमच्या कार्यकर्त्यांक आसा. सदानभाई, तूं पार्टीचो अध्यक्ष नासतना तुजी जर थाप आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आसत जर जायत जाल्यार हो देशाक आमी एक प्रकारचो मॉडेल घालून दिवपाची ताकद जी आसा आमचे मदें कार्यकर्त्यांक आसा. मरे कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांक आसा मरे, आमी करपाची धमक आसा. आमी फुडल्या 5 वर्सां भितर एकही घर न्ही जाका असाही आसा, हताश आसा, तो प्रत्येक मनशाक सोदून जो आसा न्ही, ताका जी मदत करपाक जाय ती मदत करपाची तयारी आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांनी दवरली आसा. दोतोर, म्हणजे फुडले एक आमी हो विचार करतना आनी एक कल्पना आयली, आनी ती कल्पना अशी ओझरती हांव सांगून दवरतां. ताज्या फाटल्यान आमकां खूब कश्ट आसा. आमचो एक निर्धार आसा की भारतीय जनता पक्ष आज जें काम जें चल्लां
की आज म्हजेसारको मनीस म्हजेसारको कार्यकर्तो आमदार जालो सभापती जालो म्हणून विचार करूंक शकला. आज जर सामान्य ऑर्डिनरी मनीस उरता ते म्हजे कोण आयकनाशिल्लो. आणि ह्या पोस्टाचेर पावता आसतना जर म्हज्या असंख्य शेकड्यांनी हजारांनी कार्यकर्त्यांनी जर अहोरात्र काम करून जर म्हजे सारक्या म्हणजे ताकद दिली आसत जर जायत, ती ताकद परत एकदा कार्यकर्त्यांक दिवपाची तयारी आसा. आमी एक शपथ घेतला आसा की काणकोण मतदारसंघातलो कार्यकर्तो आसा 1000 कार्यकर्तो फुडल्या 5 ते 10 वर्सां भितर की ज्याची ताकद ज्याची चूल पेट्टा आसतना म्हणजे एखादो 5 लाख आसतलो 10 लाख रुपया आसतलो आमच्या सिस्टमीक आमी जो कांय गजाली करतले तातूंतल्यान म्हणजे कांय जाणां प्रश्न पडटा हें कशें कितें काय म्हण कोणाचे हात मारून न्ही. अनेक संकल्प आसा, अनेक कन्सेप्ट आसा. आमी विचार करतलो म्हणजे पयलोच कन्सेप्ट म्हण सांगता आमचो दूध ग्राम जो कन्सेप्ट आसा म्हणजे दूध ग्राम का म्हणजे डेरी स्टेट असा एक कन्सेप्ट आहे ज्यात हॉस्पिटल असले बाकी सगळे असताना या सगळ्या कन्सेप्टान तुम्ही म्हाका साथ दियात. एक म्हणजे किमान 500 कार्यकर्ते आसा जो 50,000 ते 1 लाख रुपया पर्यंत म्हयन्या कमीतलो ही सिस्टम दिता. दुसरो प्रकल्प आसा तो मुख्यमंत्र्यांक खबर आसा जॉब तयार करपा संदर्भांतलो. म्हणजे आज येदो मोठो समुद्र असांग समुद्र पडलेलो आसा. या समुद्राचा उपयोग जॉब तयार करपा खातीर अशा तरेच्यो इंडस्ट्री सेटअप करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्या इंडस्ट्रीन आमी किमान 500 कार्यकर्त्यांक उबे करपाची ताकद हें आसा. केवळ एक न्ही अशो अनेक संकल्प आसा. आणि जो पयलो भाग जो आसा तो आमचो कार्यकर्तो आसा ज्या कार्यकर्त्यांक आमकां ताकद दिली आसा. आणि दुसरो भाग जो आसा या मतदारसंघाचो फुडल्या 3-4 वा 5 वर्सां उपरांत आसतना एकही असाही मनीस आसतना हताश निराश आसनासतना की प्रत्येक मनशाक रोजी रोटी दिवपाची ताकद आमचे आसा. सरकार कितले दिता दिवं ती पण आमच्या ताकदीचेर हें सगळें उबें करपाची ताकद निर्माण करपाक जाय. त्यामुळे उलोवपाचें खूब आशिल्लें पण आज वेळ कसली आसा त्यामुळे हांव सगळ्यां कडेन सांगता की दोतोर तुमी आमकां साथ दियात. अध्यक्ष तुम्ही आमकां साथ दियात. आमचे वी सतीश जी बाकी सगळे जे आमचे आसा ते आमचे बरोबर आसा. कार्यकर्ते इतले मोठ्या संख्येन आमचे आसा. आमी करून दाखोवपाची जें उतर आज उलयता त्या फुडल्या 5 आनी 10 वर्सां भितर तितल्याच ताकदीन आतां 100% सत्य काडपाची ताकद आमी दवरली आसा. त्यामुळे तुम्ही आमकां मदत करतले. आणि आज श्रमधाम कन्सेप्टांतल्यान ज्या असहाय्य हताश आमच्यो ज्यो भयणी आसा ज्या भयणीचें दुख्ख पुसपाचें त्यांच्या दुख्खाक फुंकर घालपाच्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न केल्ले आसा. आमकां फुडल्या वर्सभरांतल्यान आज आमी काल कार्यकर्ते बसले की फुडल्या वर्सभराक आमकां 100 घरां बांदपाचीं आसा. तुमी आमकां म्हणजे फुडल्या 5 वर्सां सोडून द्या फुडल्या 1 वर्साक आमकां 100 घर बांदपाचें आसा. तुमी आमकां साथ द्या. तुम्ही पूर्णपणे म्हणजे असंख्य लोकांनी म्हणजे ज्या तरेन सकाळ फुडें कोण आपलो पगार कोण आपल्या 2 दिसाचो पगार कोण 5 दिसाचो पगार कोण 5,000 10,000 लाख 2 लाख एक घर बांदपाचे लोक आमचे आसा. आज एक असोच एक आमचो PI मेळ्ळो आमकां आतांच मेळटा आसतना तो बोलो सर बोलो हें सगळें इन्फ्लुएन्स जावन बोलो की आपूण आमच्या वतीन आमच्या मित्राच्या वतीन बोलो एक घर दिवपाची तयारी आमी दवरता. काल एक परत एक बेळगांवचो म्हजो मित्र आयलो आणि तसोच एक जाणटो मनशाक 82 सालांचे मनशाक घेवन आयलो आणि तो प्रभावीत जालो आणि म्हाका ताणें आफोन व्हरता ताणें 8 लाख रुपयाचो चेक एक घर बांदपाचो ताणें आमकां दिलो आसा. केवळ ही हाका मर्यादा गोंय पुरती ना गोंय भायर गेल्लें आसा. आमी हें सगळें सत्याक करपाक जाय. आमी इतलोच करया. गोंय स्वातंत्र्याच्या 60 वर्सां जावन देश स्वतंत्र 75 वर्सां आसा. आमी निदान आमच्या मतदारसंघातलो एकही मनीस आसा न्ही निराश हाताक आसचे न्ही अशा तरेची शपथ आमी घेवया मरे. येस आमी दोतोर तुमच्या सगळे आमी शपथ घेता आणि पुराय करपाची धमक आमी तुमकां फुडल्या 5 मिनटां करता. त्या सांगून म्हजी 2 शब्द देवर.
खरोखरच प्रत्येकाचे एक तकलेन आसता की आपलें केन्ना तरी घर जावचें. पण एकंदर सगळीं जर आमी 20 कुटुंबां जर आमी पळयलीं जाल्यार आमी ती प्रत्येक जाण केन्ना तरी आपलें स्वप्न स्वताच्या आधाराचेर पूर्ण करतलो अशें दिसना. आनी त्या अर्थान खऱ्या तरेन रमेश तवडकर आनी तांच्या संपूर्ण टिमीन केवळ घर बांदून दिलें अशें ना, पण घर बांदता आसतना स्वता तातूंत वावर केलो. म्हणजे जेणे केन्ना पिका साथीन घेवना तेणें खणलें आनी जेणे केन्ना पेंट मारूना तेणें त्या घराक पेंटूय मारिल्लो. हांगा येवच्या पयलीं हांवें वचून तें अर्दफोंड हांगासल्लें नायक फॅमिलीचें कुटुंबाचें घर पळयलें आनी त्या घरांतली कुटुंबाची परिस्थिती पळयली. कारण म्हाका याद जाता 9 एप्रिलाक जेन्ना फावंडेशन स्टोन जाल्लो त्या वेळाचेर हांव आनी मुख्यमंत्री कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले. आनी एकंदर हें सगळें पळयल्या नंतर 2 म्हयन्याच्या कालावधीन येदे व्हडलें काम पूर्ण करप ही सोंपी गोश्ट न्ही. ताच्या फाटल्यान डेडिकेशन हें लागताच. पण हें सगळें करता आसतना एखादो दानशूर व्यक्ती जर आसत जाल्यार ताकाय दिसता की आपण कितें तरी दिवं जाय. आनी ताका लागून आमचे सभापती रमेश तवडकर आनी तांच्या संपूर्ण टिमीन ज्या तरेन हें सगळें काम फुडें व्हेलें आनी त्या वेळार बरेचशे दानशूर व्यक्ती फुडें आयिल्ले आसात. आनी ज्या तरेन संकल्पना, कारण आमी सगळें पळयता आसतना आपल्या मतदारसंघा भितर काम करता आसतना एखादें म्हाका मत मेळटलें आनी म्हणूनच आपण त्या व्यक्तीचें काम करपाक जाय ही तकलेन न दवरता ह्या समाजा भितर आपण एखादो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा त्या वेळाचेर ह्या समाजाक लागून आपण कितें तरी करूं जाय. आपण ज्या मतदारसंघा भितर निवडून आयिल्लो आसा त्या सगळ्यांचें आपण बरें करूं जाय ही संकल्पना तकलेन दवरून तांच्यांनी काम फुडें व्हेल्लें आसा. आनी खरोखरच हांव तांचें अभिनंदन करता, कारण तांच्यांनी सांगलें आपल्याक सपोर्ट जाय. मुख्यमंत्री सरकार म्हणून पूर्णपणे तांच्या फाटल्यान उबे आसात. भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेश म्हणून आमची संपूर्ण टीम जी आसा ती ह्या संकल्पनेक रमेश बाब तवडकरा फाटल्यान उबी रावतली हे हांव आज जाहीरपणान हांगा सांगपाक सोदतां. आमी सदांच म्हणटा राजकारण हें खंय सत्ता भोगपाचें साधन न्हय, तर हें समाजाची सेवा करपाचें प्रमुख साधन आसा. आनी त्याच माध्यमांतून आज रमेश बाब तवडकर आनी तांची सगळी टीम आनी जें कितें अलौकीक कार्य केल्लें आसा आनी जी काही एक समाजाक दिशे दिल्ले आसा, आमकां सगळ्यांक दिशे दिल्ले आसा, त्या बद्दल तांचे परत एकदां तांकां धन्यवाद. आमी जर एकामेकाक सहकार्य बंद केलें, सहकार्य जर पयशांची गरज ना, पयसो अलोट संपत्ती येता, अलोट बरे मनाचे मनीस ह्या जगान आसात. ताचें उदाहरण ह्या घरांक जी जेणे मदत केल्या अशा पद्दतीची मदत ही आपोआप येता. कार्य बरें आसूं जाय आनी ताचे फाटली भावना बरी आसूं जाय. आनी हो सहकार जर आमी हातांत धरले जाल्यार कदाचित आमचे समोर ज्यो काही अडचणी आसात, आव्हानां आसात, ती आव्हानां आमी पार करूं शकतले. आमकां ह्या संकल्पनेंतल्यान दिसून येता की फुडें सरपाक जाय, मदत करपाक सगळे जाण आसात. श्रमधाम ही संकल्पना श्री रमेश तवडकर सर सभापती हांच्यांनी मांडली आनी ताका सगळ्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात तेंको दिलो. म्हणून तर आज काणकोणांतली 20 घरां पुराय जावपाक शकली. आमी पळयता की गेल्या 60 वर्सां गोंय मुक्त जावन पुराय जालें. खरें म्हटल्यार अंत्योदय तत्वाचेर आमी सरकार चलयता त्या प्रत्येका पर्यंत पावचें ही आमची संकल्पना आसा. पण अजुनूय बी गोंयांत खंय तरी अशा पद्दतीत गरिबी खातीर आसतले आनी कोण तरी अशा पद्दतीत जे फाटीं उरल्या, आमची विधवा भयण आसतली, अपंग भाव आसतलो किंवा आमची जाणटेली आवय किंवा बापूय आसतली. वेगवेगळ्या कारणांनी तांचेर आयिल्ल्या संकटा खातीर कदाचित तांकां स्वताचें घर आसचें ना किंवा तांकां स्वताचें उदरनिर्वाहाचें साधन आसचें ना आनी म्हणून तर ते फाटीं उरले. तांकां कोणी तरी समाजांतल्यान आधार दिवपाचो आसता. आनी आमी जे राजकारणी म्हणून सगळ्यांत पयलें काम जर कोणाचें आसत जाल्यार तें आमचें आसतलें. जो त्या मतदारसंघाक रिप्रेझेंट करता, तो ताका प्रतिनिधित्व करता, ताजें आसतलें. आनी तोच उद्देश घेवन श्री तवडकर सर हांच्यांनी पयली स्टेप घेतल्या. म्हाका दिसता तांचेरूच तांच्यांनी घेतलेली पयली स्टेप पळोवन इतर जाणांकूय बी अशाच पद्दतीच्या संकल्पनेंतल्यान फुडें वचपाचें अशें दिसता. आनी हाज्या फुडें म्हाका दिसता 40 मतदारसंघांतल्यान अशा पद्दतीची संकल्पना फुडें वयतली हें पळोवन म्हाका खूब बरें दिसता. पॉझिटिव्ह दृश्टिकोन जर दवरलो आसत जाल्यारूच अशा पद्दतीच्यो संकल्पना साकार जावपाक शकता. अशा पद्दतीच्यो श्रमधाम जे आसा हे घडोवन येवपाक शकता. त्या खातीर म्हाका दिसता गोंयांतल्या सगळ्या लोकांनी पॉझिटिव्ह संकल्पना दवरची पडटली जाल्यारूच श्रमधाम ही संकल्पना साकार जावपाक शकतली. म्हाका दिसता ही संकल्पना साकार जावपा खातीर सगळ्यांनी केल्ले कश्ट म्हणजे श्रमधाम हेज्या फाटीमागे उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक हांव आयिल्लो आनी जशें तवडकर सरान म्हटलें बऱ्याच जाणांक दिसतलें की बरेच जाण टिकाय करताले तेंचेर. खंय तरी एक घर करून थांबतलो, 2 घर करून थांबतले. म्हळ्यार तांचें विजन म्हाका खबर आशिल्लें. हांव आनी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद तानवडे उक्तावणाच्या प्रकल्पाक आयिल्ले आनी तेस्ता तेंच्यांनी आव्हान केलें की 1 रुपया दियात म्हणून. तुमचो 1 रुपया आनी 1 दीस दियात.
फक्त त्यांच्यानी तुमच्याकडे मागलेलो 1 रुपया आणि 1 दीस काणकोणातले कितलेशेच कार्यकर्त्यांनी तेच दिसा त्या पेटयेन म्हाका दिसता लाखावयर पयशे जमा जाले. हातूंत काणकोणकारांचे दातृत्व दिसून येता. हांव अभिनंदन करता काणकोणकारांचे. ते फक्त पयशे दिवन वगीर रावूंक ना, पयशे दिवन वगीर रावूंक ना, तर ते 1 दीस काम करपाक त्या घरा कडेन गेले, तांच्यांनी स्वताहून कामूय केलें. हें तितकेच म्हत्वाचें आसा. आजकाल पयशे दिवपाक खूब जाण आसा, पयशे जाय जाल्यार म्हणटात 10,000 रुपया दी, म्हाका काम करपाक मेळना. बट तरी सुद्दां म्हणजे 10,000 रुपया 15,000 रुपया दिले आनी स्वताहून काम करून थंय वचून काम करप हें तितकेच म्हत्वाचें असलें. म्हणून हांव काम केला त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचेय बी खूब खूब अभिनंदन करता. जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति का एक सपना होता है, मेरा अपना घर, और उसके लिए वो जिंदगी भर धन कमाता है, कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो अपना घर नहीं बना पाता. रमेश तावड़कर जी ने प्रयास किया और आज जनसहयोग से 20 मकान इन गरीब व्यक्तियों को मिले और निश्चित रूप से उनके सपने पूरे हुए. ऐसे ही देश भर के अंदर करोड़ों लोग थे जो आवासहीन थे, जिनके मकान नहीं थे, मकान थे तो कच्चे थे. माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन आवासहीन कच्चे मकानों को पक्का करने का संकल्प लिया और देश में शहर गांव में 3 करोड़ से ज़्यादा आज प्रधानमंत्री आवास के रूप में उनके घर, पक्के घर मिले हैं. केवल पक्के घर न मिले, उनके घर में बिजली, गैस कनेक्शन, पानी, एक बुनियादी सुविधाएं जो आवश्यकता एक मकान के लिए होती है, उन बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने का काम भी देश के प्रधानमंत्री जी ने किया. और इसी तरीके से मैं देख रहा हूँ गोवा के अंदर, दूर दराज गांवों के अंदर किस तरीके से शिक्षा के बेहतरीन शिक्षा के मंदिर बनाए जा रहे हैं. ये कक्ष देख लो जो महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और कई महापुरुषों की तस्वीर यहाँ पर लगी है, कई संतों की यहाँ तस्वीर लगी है, ताकि इन सब महापुरुषों से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले. और इसीलिए गांव के अंदर इस तरीके के विद्यालय बनाने और विद्यालय के अंदर नई टेक्नोलॉजी, इनोवेशन की शिक्षा देना प्रारंभिक काल से, इसके लिए भी मैं गोवा के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं. मैं अभी बलराम चैरिटेबल ट्रस्ट के आवास विद्यालय में गया. जो बड़े शहरों में विद्यालय नहीं बन सकते, वैसा विद्यालय हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने इस गांव के अंदर आवासीय विद्यालय बना. मैंने उन बच्चों से बात की, वो शिक्षा ही नहीं, संस्कार ही नहीं, वो जीवन के अपने सपने पूरे करने के लिए उस विद्यालय में पढ़ रहे हैं. और मुझे आशा है जिस तरीके के शिक्षा के क्षेत्र के अंदर गोवा में काम हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में गोवा में काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में गांव में काम हो रहा है, आने वाले समय में जो विकसित गोवा है उसके लक्ष्य की ओर यहाँ की सरकार बढ़ रही है. लेकिन इन सब के बावजूद भी हम सबको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है. हमारी सामूहिक संस्कृति, सामूहिक संस्कार के कारण ही आज हम इन आवासहीन लोगों को मकान दे पा रहे हैं. सबने अपना अपना धन लगाया, श्रम लगाया, ईंट लगाई, पत्थर लगाया है.
अपने हाथों से काम किया। ये है हमारी सामूहिक संस्कृति। और इसलिए कहते हैं कि दुनिया में कितनी बड़ी आपदा आए, भारत उस आपदा चुनौतियों से निपटने में सक्षम है अपनी सामूहिक संकल्प शक्ति के कारण, सामूहिक प्रयासों के कारण। आज इसी संस्कृति की ओर गोवा में संकल्प लिया है कि जो भी आवासहीन लोग हैं, जिनके कच्चे मकान हैं, उनके पक्के मकानों का पूरा करने का सपना बलराम चैरिटेबल ट्रस्ट करेगा, जन सहयोग से करेगा। एक मिसाल बनेगी देश के अंदर किस तरीके से सामूहिक प्रयासों से, सबके प्रयासों से हम मकान बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, चिकित्सालय बना सकते हैं, धर्मशाला बना सकते हैं, प्याऊ बना सकते हैं। हर लोगों की जिंदगियों को बेहतरीन करने के लिए हम सब सामूहिक प्रयास से जब लगने लगेंगे तो हमारे विकसित भारत के सपने पूरे होंगे। और विकसित भारत के सपने पूरे करने के लिए हमें पूरी उमंग से, पूरी जोश से, पूरी लगन से, कड़ी मेहनत से, कड़ी परिश्रम से सामूहिकता के साथ अपने कर्तव्य दायित्व को निभाने का समय आ गया है। ये समय बदलता भारत का समय है और उस बदलते भारत के अंदर जब 140 करोड़ लोगों का संकल्प लगेगा, 140 करोड़ लोगों का सामूहिक प्रयास लगेगा और जो जहां भी अपनी सेवाएं दे रहा है, समर्पण निष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पण होगा, तो हम विकसित भारत के सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। और इसीलिए सामूहिकता की संस्कृति को आगे बढ़ाना, आपदा, अभाव, कठिनाइयों, चुनौतियों में सामूहिक प्रयास करना, इसके लिए एक प्रयास यहाँ पर हुए हैं। आने वाले समय के अंदर और प्रयास होंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे संकल्प बहुत बड़े हैं, हमारे सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन हम में उतनी सामर्थ्य और शक्ति भी है। हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका सामर्थ्य, इनोवेशन, इतना सामर्थ्य भारत है और इस सामर्थ्य शक्ति के कारण हम भारत को भी विकसित भारत बनाएंगे और दुनिया के अन्य देशों को भी अपना सहयोग देंगे। और इसीलिए एक समय था जब लोग कहते थे कि आबादी का विस्तार हो रहा है, जनसंख्या का विस्तार हो रहा है, लेकिन इस जनसंख्या को स्किल्ड बनाना, इसको दक्ष बनाना, उसके लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। बलराम चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन, हमारे विधायी संस्था के अंदर हमारे सहयोगी रमेश तावड़कर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक जनप्रतिनिधि के रूप में सारे जनप्रतिनिधियों को एक प्रेरणा देने का काम किया है।